आयज आमी आसा कुचेले वॉर्ड नंबर 1 साईबाबाचे टेम्पल हा पळय तेज्या कुशीक आनी तुमी पळोवंक शकता की एक आमचे व्हाळ आसा तितून सगळो थर्माकोल प्लास्टीक गार्बेज सगळे व्हांवन येयल्लेले आहा आनी सगळे कोण कोण रस्त्यावयले लोक पासून येतात पळय ते पासून उडयता. लोकां कडेन हांव अपील करता की लोकांनी पासून हेजेर काळजी घेवंक जाय, कितें उडप ना. आपलं डस्टबीन असता पळय थंय वचून तेंच्यांनी उडोवंक जाय. आणि स्थानिक कावन्सिलर हा लोक म्हणटा आता फाटल्या दिसांनी थंय लायट नासलेली कुचेले 8 वर्सां जाली खंय. तो कावन्सिलर हा पळय तो हांगा दिसत ना म्हणटात ते 4.5 वर्सां जाली. तो इलेक्शन येता पळय तेन्नाच दिसता म्हणटात ते. कावन्सिलर येवन कावन्सिलरान कोण हे करून घेवंक जाय. तशेंच आमची नगरपालिका आसा, नगरपालिकेन कोण हे सगळे घाण हा पळय ती क्लीन करून सगळे हे करूंक जाय आसलेले. अजून मेरेन नगरपालिका ना, कावन्सिलरूय येवंक ना, स्थानिक आमदारूय येवंक ना. आमदारान सुद्दां न्हू ऑपोजिशनांतलो आसूं नाजाल्यार रुलिंगांतलो आसूं एक एक दीस एक एक वॉर्डाक अशें दिवंक जाय तेणी आनी पळोवंक जाय बाबा तुज्या वॉर्डान कितें प्रॉब्लेम आहा रे, चल पळोवया चल करुया. खुबशी कुचेली अशी गार्बेज फाटल्या दिसांनी ते ऑपोजीट उडयताले. थंय मागीर नूतन बिचोलकर आसलेली मॅडम पळय तिका हांवें सांगलें मॅडम म्हटलें अशें अशें कुचेले म्हटलें गार्बेज उडयता. हांगा फास्ट फूड आहा अभिजीत गोलतेकराचेर तेच्या ऑपोजीट म्हटलें अशें अशें हे उडयता म्हटलें गार्बेज. तिणीन थंय हे कार्पेट मारली ग्रीन, परत वाज लायले, झाडां लायली तितून. मागीर लोक थंय कचरो उडयपाचेर रावले. हांगाय पासून म्युन्सिपाल्टी खंय तरी एक कॅमेरा आसा नाजाल्यार आनी कितें फायन पडटली तुमकां अशें म्हणून सांगूंक जाय आसलेलें. ते अजून मेरेन नगरपालिका करना आनी हांगा वास इतको बुरसो मारता. वास म्हटल्यार रावूंक जायना अशें की सारको बुरसो वास मारता. आनी तशें थंय स्क्रॅप आसा तेजें सगळें उदीक थंय आमची स्प्रींग आसा तितून वयता. स्प्रींग आमची पिड्ड्यार जाल्लेली आसा. तशी आमची तार आसा तारीन ते उदीक वयता सगळे. आमची तार पिड्ड्यार जाता तितून गणपती आमी विसर्जन करता, सरस्वती विसर्जन करता, कृष्ण श्रीकृष्ण आमी विसर्जन करता. आमचे देव देवता असल्या उदकान व्हांवून वयता पळय. सॉरी हा अशें म्हणपाचें पडटा कित्याक असल्या उदकांसून थंय आमी विसर्जन करता. आमकां वायट दिसता आनी भारतीय जनता पार्टीचें सरकार म्हणटा हिंदुत्वाचें सरकार हे आमच्या असल्या उदकान आमी देवी देवता आमचे विसर्जन करता. आमकां आयज वायट दिसता आनी हितून मस्किटो जराई परत रोगराई पसरूं शकता, लोकांक हेल्थाक मार बसूं शकता. हेजेर एक्शन कोण घेयना आनी ती येतात प्रत्येक फावटी रावतात ते बारीक लोक. मात कशें आहा तेंकाय आमच्या सरकारान कितें तरी प्रोविजन करूंक जाय. खंय येवप खंय बांदप तितून आमचे क्रायम वाडटात, मर्डर वाडटा. तुम्ही फाटल्या दिसांनी म्हापसा पळयलेले बस स्टँडाच्या फाटल्यान मर्डर बलात्कार आनी कितें कितें वाडूं शकता. तेज्या खातीर हांव सरकारा कडेन आनी पुलिसा कडेन मागता की कोण इल्लिगली अशें रावतात पळय तेंची कारवाई जावंक जाय. कित्याक लागून की क्रायम अशें वाडूं शकता, कितेंय जावं शकता, दुर्घटना वाडूं शकता न्हू. तेज्या खातीर आनी कावन्सिलर बाबा आतां 6-7 म्हयने इलेक्शन आतां तरी कर त्या निमतान, लोकांक त्या निमतान तरी दीस. तुम्ही अशी म्हणून करत ना. आमदारूय तो काय कामाचो ना, नगरपालिकाय ती कामाची ना, चीफ ऑफिसरूय कामाचो ना आनी नगरसेवक हा तरी लोकूच सांगता. फाटल्या व्हिडिओन पळयात तुमी अंजुलो आमचो कारवालो तो सांगतालो की 4.5 वर्सां तो दिसत ना म्हणून. आनी ही परत कशें दिसता की झोपडपट्ट्यो बांदल्या. हय झोपडपट्टी आहा न्हू ते. आता झोपडपट्टी खूप आसले ते मोडून उडयले तेंच्यांनी. आनी कशें दिसता की गार्बेज प्लांटार बी येयल्या न्हू त्या टायप दिसता. पळयात तुमी सगळे असले सगळी घाण हितून येयल्लेली आसा. हांव मागता सरकारा कडेन आनी नगरपालिके कडेन बाबा हेजेर लक्ष घालात. आमदाराकूय सांगता बाबा यो तूं हांगा पळय आनी एक करून घे. आनी स्थानिक कावन्सिलरा तूं बी यो हेजेर पळय उलयात. आमदार आनी तूं ऑपोजिशनांतलो तूं रुलिंगांतलो तशें बीन करूं नाकात. हे बेगींतल्या बेगीन करून लोकांक सुविधा बरी दिवपाची.